ना भितर तुमचे विजिटींग कमिटी तुमचे पार्टीचे केडर भरिल्ले आहा ते रडपाक लागल्या की बाबा केन्ना येता काय म्हणून. म्हजो दुसरो प्रश्न पॉइंटेड, तुम्ही केन्ना येतले इतलेच सांगा. स्पीकर सर, आमच्या पार्टीचो खंयचो कॅडर हाचे कडेन वचून रडटा हांव नकळो. सगळे लोकांक सांगतात ते की तूं 2 वर्सां जालीं स्पीकर सर 2 वर्सां तूं येवंक ना थंय. हांव गेल्ल्याची तो तारीख सांगली, सांगले हांवें चॅक करून सांगले हांवें आनी ना म्हणून सांगचे ती सांगचे. स्पीकर तांकां उत्तर दिवनी न्ही. ती तारीख कदाचित प्रेस बरोबर आसलो म्हणून ताका मेळ्ळी. मागीर ताच्या नंतर पेपरार येवंक ना हाचो अर्थ हांव वचूंक ना न्ही. काही लोक वतना प्रेसाकूच घेवन वचपाची संवय आसता आणि त्यामुळे ते रेकॉर्ड जातात. आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापशेच्या बाबतींत आज का काल अशीच बातमी आसा, हांवें लक्ष दिवचें हांव येवंकूच ना म्हणून. आतां हांव येवचो, हांव आयलो हें कशें कळटलें? हांवें प्रेसाक घेवन वचप. म्हजेंच घर इन्स्पेक्टर आमकांय सांगूं येता आमी निवडून आयल्या थंय. त्यामुळे हांव थंय पावल्लो आसा, जायते फावटी पावता. प्रेसाक कदाचित खबर नासतलें आणि ऑनरेबल मेंबरान केवळ वर्तमानपत्रांत आयिल्ल्या बातमेचेर हांगा म्हाका ट्रॅप करपाचो प्रयत्न करपाची गरज ना. स्पीकर सर ट्रॅप कोण करूंक सोदना, ट्रॅप करपाचो हेतू ना. तुमी जर तशें लिपून बी वता जाल्यार म्हाकाय प्रॉब्लेम ना. पूण एक नॉर्मली टेंडन्सी आसता की जेन्ना मिनिस्टर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आमी बी थंय डे टू डे इश्यूज आमकां लोकांक कळटात की बाबा कितें चल्लां तें. म्हजी तुमचेर चार्ज आहा की यू आर निग्लेक्टिंग साऊथ गोवाज प्रिमियर हेल्थ इन्स्टिट्यूट आनी तुमी साऊथ गोंयचे कडेन फकाणां करून नाकात तितली. एक इलेसांव जिखलें म्हणून सगळें जालें ना. तुमकां आमी दाखोवंक शकता की एक इलेक्शन हो जिखला, हांव 3 इलेक्शनां जिखला. स्पीकर सर लिपून रावपाच्यो मडगांवच्यो जागा, फातोड्याच्यो लिपून रावपाच्यो जागा ताका खबर आसतल्यो, म्हाका कशें खबर आसतलें? तूं लिपून वता म्हणटा. स्पीकर सर थर्ड सप्लिमेंटरी स्पीकर सर थर्ड सप्लिमेंटरी विचारपाचें ना. तुमी सप्लिमेंटरी आहा म्हजो विचारपाचें ना. विचारपाचें ना कितें? थर्ड सप्लिमेंटरी उलयतात. No, what do you mean? Third supplementary is due for me. You don't understand what I mean? I understand very much. मागीर बसता सकल. ना पण supplementary कित्याक गेला? Now just sit down. No, I am asking about the heritage building. तुका प्रश्न विचारपाचे ना म्हणून भायले प्रश्न विचारता. बस भायले प्रश्न न्ही. तो कमेंट दिगंबर कामत करेक्ट करना. This is biased. दिगंबर कामत. स्पीकर सर, आमदारान रेज केल्लो हो प्रश्न दक्षिण गोंयच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो आसा. नवें हॉस्पिटल 1.5 वर्सां लागतलें, जातलें, डिसिजन जालां, फूल स्विंगान काम करतलें अशें एश्युरन्स हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टरांनी दिल्लें आसा. पूण तो पर्यंत हें हॉस्पिटल बरें चलता, कशें चलता हाजेर मातशें लक्ष दिवपाची अत्यंत गरज आसा. हांव एक 2-3 पॉयंट्स जे सद्याचे परिस्थितीन थंय आसा. एक म्हणजे पायथॉलॉजी डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, हॉस्पिटलांत कोणीय जर आज थंय वता सगळ्यांत पयली गरज आसा ती कॅज्युअलिटीची. कॅज्युअलिटी बरी आसपाक जाय, हें सामकें अत्यंत गरजेचें. कॅज्युअलिटीचेरच सक्सेस किंवा फेल्युअर त्या हॉस्पिटलाचो डिसायड जाता. सेकंड, कम्युनिकेशन, टेलिफोन सिस्टम. आज कशें आसा, जीएमसीक जर केन्नाय रातचो 12 वरांती फोन केलो, ऑपरेटर फोन पिकअप करता. त्या वार्डाक कोणाकी दोतोराक कनेक्ट कर म्हटल्यार कनेक्ट करता. हें हॉस्पिसीन जाता काय कितें केन्ना चॅक केलां? कारण हे हॉस्पिसीक सद्या जायना. खुद्द हेल्थ मिनिस्टरान फोन मारून चॅक करचो रातची परिस्थिती कितें जाता ती. कॅज्युअलिटी चॅक करची. हांव म्हणटा हेल्थ मिनिस्टरान जाल्यार एकदां मुद्दम रातचें येवचें. आपूण हेल्थ मिनिस्टर म्हणून सांगना आसतना कोणाकी घेवन येवचो कितें हार्ट अटॅक आयलो म्हणून. थंय तुका पेशंटाक कसो ट्रिटमेंट मेळटा ताजेर फेल्युअर किंवा सक्सेस त्या हॉस्पिटलाचो डिसायड जाता. हॉस्पिटल बरेंच जालें म्हणून कोताय पडना. आसा त्या हातूंत भितर सुद्दां सर्वीस बरी दिवं. थंय दोतोर आसात. स्पीकर सर, दोतोर बरे आसात, ह्या बद्दल दुबाव ना. थोडे दोतोर आतां घेतिल्ले आसात. फक्त थंय न्युरो सर्जनाची एक गरज आसा. तो पयलींचो न्युरो सर्जन आशिल्लो तो गेला. थंय एक न्युरो सर्जनाची गरज आसा. दुसरें, एम्ब्युलन्साचे ड्रायव्हराची शॉर्टेज आहा. तिसरी गजाल जी हांव मंत्र्याच्या नजरेक हाडटा, थंय कितें जाता स्पीकर सर, खूब फाटी हॉस्पिसेंतले दोतोर पळय आसा ते डिसिजनच घेना आसतना पेशंटाक काडटा आनी जीएमसी धाडटा. जीएमसी बरी फॅसिलिटी आहा म्हणटा आनी जीएमसी म्हणजे इट शूड नॉट बी म्हणजे जशें आमी म्हणटात की एक बेश्टेच मॅसेंजर आसता पळय कसो मॅसेज पोस्ट मास्टर पोस्टा भशेन, तशें थंय तशी परिस्थिती जावपाक जायना. कोणी पेशंट आयलो मातशें कितें हें जालो की ताका काडलो जीएमसी धाडलो अशें जावपाक जायना. दोतोर आसा थंय, दे शूड परफॉर्म. तुमचो प्रश्न तेच हे 2-3 प्रश्न आसा पळय. आनी तिसरी गजाल, जेन्ना जीएमसीक पेशंटाक धाडटात तेन्ना थंय जीएमसीक तुमी अरेंजमेंट करपाक जाय. खूब फाटी कंप्लेनी येतात की हॉस्पिटलांतल्यान पेशंटाक घेवन नर्स किंवा सिस्टर एम्ब्युलन्सीन जीएमसीक वता आनी थंय वतकीर अशें लक्षांत येता की थंय जीएमसीक इंटिमेशन केलें नाजाल्यार थंय ताका आनी अर्द वर रावचें पडटा, बसचें पडटा.
पेशंट मातसो क्रिटिकल आसता आनी त्या वेळाचेर पेशंटाचे सोयरे जे कोण एम्ब्युलन्सी आसता ते मागीर ते इरिटेट जाता आनी ते कोफसांव करतात. ह्यो कांय गोश्टी ह्यो विल यू सेट दीस रायट विदिन द नेक्स्ट फोर्टनायट? स्पीकर सर, माय स्पेसिफिक क्वेश्चन. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर जे उलयले हे तंतोतंत खरें आसा. किंबहुना ते त्या भागाचें प्रतिनिधित्व गेली 20 वर्सां करतात. त्यामुळे त्या हॉस्पिटलाची खड्यान खड्या माहिती तांकां आसा, म्हज्या परस ही स्वाभावीक आसा. आनी डिस्क्रिपन्सीज हांव मंत्री जाल्ल्यार 2.5 वर्सांतल्यो न्हय, डिस्क्रिपन्सीज ह्यो ओव्हर द इयर्स चालू आसात. ह्या सरकारान तेचें गांभीर्य लक्षांत घेवन तांच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात, सुचना केल्ल्यो आसात त्योय लक्षांत घेवया. ताणें स्टॉप गॅप किंवा इमिजिएट कितें करणे आसा, आवश्यक आसा तें आमी बसून ठरोवपाक हरकत ना. डिस्क्रिपन्सीज खूब आसात हें हांव जाणा, पूण डिस्क्रिपन्सीज ज्यो आसात त्यो एज रिगार्ड्स फिजिकल फॅसिलिटीज, मॅन पावर म्हणून डिस्क्रिपन्सी उरची ना हाची आमी काळजी घेतल्या. वखदां म्हणूनय डिस्क्रिपन्सी उरची ना हाची आमी काळजी घेतल्या. मातशें पळोवपाक तो स्ट्रक्चर बरो दिसना, थंयसरली चकचकीत आमकां बाकीची हॉस्पिटलां आतां पळोवपाची चकचकीत पळोवपाची संवय जाल्या, त्यामुळे ते पळोवपाक मातशें हांव ताजेर वचना, बिकॉज इट इज ए एक्झिस्टींग स्ट्रक्चर. वी कॅनॉट हेल्प इट. इट इज ए हेरिटेज स्ट्रक्चर. थंय आतां तुका चेंज करपाक मेळपाचें ना. आय एम नॉट ऑन दॅट. विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ हॉस्पिसियो हॉस्पिटल माय सजेशन टू यू इज ट्राय टू इम्प्रूव इट. एटलीस्ट 1.5 वर्सां पळय नवे जाग्यार शिफ्ट जाय पर्यंत एफिशियन्सी तरी दी न्ही थंय लोकांक. कारण दोतोर आसा न्ही थंय, दोतोर आसा, सिस्टर्स आसात. फक्त यू हॅव टू सी दॅट इट इज एफिशियंटली फंक्शनिंग देर. आनी ताच्या खातीर यू शूड कम टू एकदम हॉस्पिसियो या पळय, आमदारांक या पळय, लेट अस डिस्कस अँड थ्रेश इट आउट. एटलीस्ट 1.5 वर्स तरी बरी सर्वीस तांकां दिवपाचो प्रयत्न करया. स्पीकर सर, बरी सर्वीस दिवपा खातीर हांवें ह्या दिसांनी पोस्ट ग्रॅज्युएट बॉन्डाचे जे कन्सल्टंट आसात अशे 13 थंय रिक्रूट केल्यात. आनी सादारण इंटर्न्स जे जेणे इंटर्नशीप पूर्ण केल्या अशे आनीक 10 जाण वतले. थंयसरली क्वॉलिटी ऑफ सर्वीस इम्प्रूव करतलो जाल्यार मॅन पावरूच थंयसरली इम्प्रूव जावंक जाय, ती आमी केल्ली आसा. अलेक्स, 2 small points. This is very pertinent. एक म्हणजे हॉस्पिटलांत एकदा एलिगेशन जाता की हॉस्पिटलांत ऑपरेशन करनात आनी भायर प्रायवेट हॉस्पिटलां करतात म्हणून. एंड सेकंड, very important, because there are some poor people who come there. I am not trying to criticize him, but it is happening there. Let us try to solve the problem. And second is, what you are going to do to that building? That building, it's a heritage building. It's one of the premier institutions. They kit kortalo. 2 small points I want to raise, but valid points. And जेपड allegation जाता, patient आयले, and there are patients भायर गेल्या बेगीन जात म्हणून इतलेंच. स्पीकर सर, नवे घर बांदतकीर आणि नव्या घराचो गृहप्रवेश करतकीर जुने जे कितें करप हें मागीर ठरोवया न्ही. पयलीं घर बांदुया, गृहप्रवेश करुया, मागीर पळया तुमचे कितें सजेशन्स आसात तुमी दियात. ऑपरेशनचाचें तें सांगलां. Honorable, मोस्ट इम्पॉर्टंट जुन्या बिल्डिंगेचे मरे ना ऑपरेशन भायर करताय तेजे तुवें कांय म्हणलो ना. Honorable Speaker, sir, only demand is that Honorable Minister visit the hospital along with the local MLAs. Please call the local MLAs. Speaker, sir. And go to the hospital and find out the exact what is wrong. स्पीकर सर, ह्या फावटी वता आसतना MLAंक मडगांवच्याकच न्ही, तें हॉस्पिटल मडगांवान जरी आसले तरी दक्षिण गोंयच्या सगळ्या आमदारांक केटर करपाक. पण मुगे पॉइंट तुवें आन्सर केलो ना. वॉट यू विल डू? त्यामुळे तो जो कितें म्हणटा कोण प्रायवेट भायर व्हरतात कितें तें ताणें नांव सांगचें, कितें एक्शन घेवया. Speaker sir, I brought it to the notice of the house. Let him not say now di mun. Since it is brought to the notice, he should inquire and see that these things are not happening. Because I have not made an allegation, come here and waste the time of the house. It is a very valid thing. I am not asking him to table the name. ताचे कितें ताका जर कोण आसाल ताणें म्हज्या कानान सांगचें. ह्या हावजाच्या सिटिंगाची वाट पळोवची गरज ना. आमी अन्य कडेन सुद्दां अशें कितें डिस्क्रिपन्सीज मेळटात तांचेर आमी बडी मारलेली आसा. श्री सुभाष फळडे साहेब, फुडलो प्रश्न क्रमांक 5. Speaker sir, I may be permitted to ask LAQ number 5B. 5B. स्पीकर सर, आज जेवण बरें वतलें. सर, स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, म्हाका उत्तर मेळ्ळें त्या प्रमाणे हांवें प्रश्न विचारिल्लो प्रायमरी हेल्थ सेंटर एट सांगें हाका अपग्रेडेशन
कितें जातलें एज फार एज सर्विसीस इज कन्सर्न, बिल्डींग इज कन्सर्न, म्हाका स्ट्रेट अवे नो म्हणून मेळिल्लें आसा. स्पीकर सर, ह्या सभागृहान ही तिसरी फावट होच प्रश्न हांवें घाल्लो आसा आनी वेळोवेळ म्हाका माननीय आरोग्य मंत्र्यांनी उत्तर दिल्लें आसा की ते अपग्रेडेशन करतले. स्पीकर सर, ह्या हॉस्पिटलान भितर अजून पर्यंत कूक ना, सर्वंट ना, स्टिवर्ड ना, डॉक्टर आसा ते म्हणजे सगळे डॉक्टर सारके ना, अशी एक भयानक परिस्थिती जाल्ली आसा. ह्या हॉस्पिटलाच्या सायडीन जी झाडां जाल्ली आसात ती भितर सरपा हॉस्पिटलाच्या जनेलांतल्यान भितर सरतात. हांगा जे कुकिंग करता ते किचना भितर कुत्रे भितर येतात. माननीय आरोग्य मंत्र्याक 2 फावटी थी विजिटूय केल्ले आसा. विजिटींग कमिटीन तांच्या मुखार हे प्रश्न सगळे ज्वलंत मांडलेले आसात. पूण तरी आसतना हांगा स्ट्रेट अवे उत्तर मेळटा की ह्या अपग्रेडेशनाक आनीक ताचो इम्प्रुवमेंट कांय जावचो ना. ह्या हॉस्पिटलाक कॅटर करता ते सादारण ते 45,000 पॉप्युलेशन आसा, जे पॉप्युलेशन ह्या हॉस्पिटलाच्या सादारण ते 30 किलोमिटरच्या पेरिफेरा भितर आसात ते हांगा कॅटर करतात. म्हाका इतकेच की आसा, हे कित्याक लागून माननीय आरोग्य मंत्री हे हॉस्पिटलाचें अपग्रेडेशन घेनात? स्पीकर सर, माननीय सभासदाचो गैरसमज म्हज्या रिप्लाय वयल्यान जालो असो दिसता. प्रश्न असो आसलो, ह्या PHCचें अपग्रेडेशन करतले काय, आनी उत्तर दिला ना म्हणून. अपग्रेडेशन, आनी ताणें ताचो अर्थ कसो लावन घेतला, अपग्रेडेशन म्हणजे इम्प्रुवमेंट. अपग्रेडेशन, PHCचो अपग्रेडेशन आमी रिप्लाय दिला त्या प्रमाणे अपग्रेडेशन फ्रॉम PHC टू CHC. CHCचें अपग्रेडेशन CHC टू सब डिस्ट्रिक्ट. आमी त्याची इम्प्रुवमेंटाच्या विरोधात ना, किंबहुना इम्प्रुवमेंटा खातीर अनेक स्टेप्स आमी घेतलेले आसात. स्पीकर सर, इम्प्रुवमेंटा खातीर स्पीकर सर, दुसरो फाटल्या 2 पयल्या विकाक जेन्ना क्वेश्चन आयिल्लो थी स्ट्रेट अवे विचारिल्ले ती न्यू बिल्डींग येतल्यो, नवी सर्विसीस येतल्यो, हो प्रश्नाचेरय उत्तर ना आशिल्लें. आरोग्य मंत्र्यान हो क्वेश्चन डायवर्ट करपाचो किंवा म्हजो विचारप चुकीचें जालो हो संभव हें घेनाकात. फाटले फावटी जे उत्तर मेळिल्लें त्या उत्तरां भितर सगळीं हॉस्पिटलां ज्या जाग्यार सर्विसीस दितले थी उत्तर दिल्लें तातूंतय तें ना आशिल्लें. स्पीकर सर, एक तिचल्ल्यो त्रुटी कितें आसात ह्यो हांवें 2-3 फावटी पळयल्यात. थंय एम्ब्युलन्स नासली, सांगे हे रिमोट, आमी तांकां नवी एम्ब्युलन्स दिली. थंयसर जे थोडे मॉडिफिकेशन जे करूंक जाय, टॉयलेट दुरुस्त करूंक जाय, मागीर वॉर्ड दुरुस्त करूंक जाय, ताच्या खातीर आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियर वर्क डिविजन 14 हाका आमी फंडूय रिलीज केला. सादारणपणे थंय रॅम्प विथ एंटी स्किड फ्लोर टायल्स हे प्रोविजन आसा. रिपेअर्स ऑफ एक्झिस्टिंग टॉयलेट्स इन मेल अँड फिमेल वॉर्ड्स आसा, लेबर रूम आसा, नर्सीस रूम आसा. अमाऊंट हॅज बीन ट्रान्सफर्ड ऑल्सो, वर्क हॅज बीन टेंडर्ड ऑल्सो. वर्क ऑर्डर दिल्ली ना अजून. फक्त कन्स्ट्रक्शनाचें काम इट हॅज टू फॉलो इट्स ओन प्रोसिजर. म्हाका म्हजी घरची रांदची कूड जर दुरुस्त करपाची आसली जाल्यार हांव बाजारांत वतलों, सामान हाडटलों आनी करतलों पंचायतीची एनओसी घेवन. हे स्पीकर सर हाका प्रोसिजर आसता आनी तातूंतसून थोडो वेळ जाल्लो आसा. एस्टिमेटेड कॉस्ट कितलो आसा तुमचे? 6,17,911 जो म्हजे कडेन हे आसा. हे 6 लाखां भितर जायत्यो वस्तू सांगल्या. म्हाका दिसता एकूय जावचें ना, टॉयलेट आनी हेंच जावचें ना. तुमी खूब ते स्किडिंग टायल्स सांगल्या. 6 लाख स्पीकर सर, हांव एकच सांगपाक सोदतां, 6 लाख जे फुडल्यान आमचे स्वप्नां वयर चडपाक पुर्तुगेज तापावयले ते घर, तातूंत स्वप्नां सादारण 17 आसात. त्यो पायऱ्यांचेर फक्त शेड करपा खातीर घाल्ले आसा, तोच कॉस्ट आसा. भितरली कांयच इम्प्रुवमेंट ना. ती पेशंट येत आसतना 2 जाण मानाय लागता बरोबर घेवन ते उखलून व्हरपा खातीर. ते फक्त भिजत वता म्हणून तीच शेड आसा. जर इम्प्रुवमेंट ना, ह्यो गजाली भितर येत नसत जाल्यार नवीन एस्टिमेट करपाक सांगुया. सांगे खातीर आनी सुभाष बाबाच्या हॉस्पिटलाक थंय दुर्लक्ष जावचोच ना. आणि आरोग्य क्षेत्राच्या बाबतीत आम्ही खंयच कॉम्प्रोमाइज करना. स्पीकर सर, स्पीकर सर हाका कनेक्टेड सेकंड म्हणजे प्रश्न अजून एकच झाला सोंपलो ना. सुभाष बाब, आम्ही फुडल्या विशयाकडे शून्यकाल श्री नरेश सावळ.